उत्तर गोंयांतल्यान कम्युनिटी जातीच्या जमिनीचेर घर नियमीत करपा खातीर फक्त 4 अर्ज जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या एकूय अर्ज दक्षिण गोंयांतल्यान येवंक ना। म्हजें घर येवजणेचो कम्युनिटी जमिनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां खासा करून बिगर गोंयकारांनी नियमीत जातली अशें विरोधक बोवाळ मारताले, पूण आंकडेवारींतल्यान हें चित्र उरफाटें जाल्ल्याचें दिसून येता। म्हजें घर येवजणेचेर जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत प्रचार केला त्या हिशोबान आंकडेवारी पळयली जाल्यार सरकारा कडेन ह्या येवजणे खातीर कमी अर्ज आयिल्ले आसा। आतां हेच म्हजें घर येवजणेचो प्रचार जर सरकाराक विधानसभेच्या वेंचणुकेक लागून करपाक जाय जाल्यार सरकाराक तळागळाक वचून ह्या येवजणेचे अर्ज हाडचे पडटले अशें दिसता। गोंय पुलीस सध्या जायत्या आमदारांक आनी एका लेखकाक सुरक्षा दितात, जातूंत वट्ट 18 व्यक्तींक सुरक्षा दिवप चालू आसा, जातूंत 15 आमदार, 2 आदले आमदार आनी 1 फामाद लेखकाचो आस्पाव आसा, अशी माहिती राज्य सुरक्षा पुनरावलोकन समितीन दिलेली आसा। पुनरावलोकन समितीन ही माहिती दिल्या उपरांत इतल्या जाणांक सुरक्षा दिवप ही एक हुस्क्याची गजाल थारूं येता। गोंयांत कांय आमदारांक धमक्यो येवपाचें प्रमाण वाडिल्लें आसा, जाका लागून तांचे सुरक्षे खातीर खास पुलीस दवरतात। राज्य सुरक्षा पुनरावलोकन समितीन दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत वट्ट 18 जाणांक खास पुलिशेची सुरक्षा आसा, जातूंत 15 आमदारांचो जाल्यार 2 आदले आमदार आनी एका लेखकाचो आस्पाव आसा। जुलय 2018 सावन लेखक पुलिसांच्या संरक्षणांत आसा, हाचो सगळो खर्च सरकार करता। नावेले प्रस्तावित शारीकरणाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। शारीकरण जालें जाल्यार शेत जमिनीचो नाश जातलो, तशेंच प्रदूषणूय वाडटलें असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। देखून संबंधितांनी लक्ष घालून ह्या विशयाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला। दक्षिण गोंयांतलो नावेली गांव ह्या गांवचें शारीकरण करपाचो सरकाराचो विचार आसा, पूण ताका थळाव्यांनी खर विरोध दर्शायल्लो आसा। शारीकरण जालें जाल्यार गांवाचेर वायट परिणाम जातलो, तांच्या पारंपारीक शेतकी उदरनिर्वाहाक धोको उप्रासतलो, तशेंच शारीकरणाक लागून वाठारांत हवेचें आनी हेर प्रदूषणूय वाडटलें। देखून लोकांनी ह्या शारीकरणाक खर विरोध केल्लो आसा। ग्रामसभेत लेगीत ह्या शारीकरणाक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्लो। देखून ह्यान फुडें आतां लोकांक जाय तेच करतले अशें सरपंच पॉल पेरेरान सांगलें। साळगांव रेंट अ बायकाच्या वादाक लागून बापूय पुताचेर हल्लो करपाची एक घडणूक उक्ताडार आयली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण साळगांव वाठारांतल्या हॉटेल आयडिया सिएस्टा लागसर रेंट अ बायक भाड्याक दिवपाच्या वेव्हारा विशीं जाल्ल्या वादाक लागून कांय जाणांनी मंजीत नायक आनी महेश नायक हांचेर हल्लो केलो, तशेंच जिवेशी मारपाची धमकी लेगीत तांकां दिली। उपरांत मंजीत महेश नायकान साळगांव पुलीस स्टेशनांत दुबाविता आड कागाळ दाखल केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। साळगांव पुलीस स्टेशन ते पियण उद्देगीक वसणूक मेरेन काळखाचे राज्य सध्या ते चालू आसा, कारण की रस्त्याक लायट आसून लेगीत रातच्या वेळार लायटी पेटिल्ल्यो नासतात। यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा, तशेंच काळखान अचकीत रस्त्यार सुणी धांवन येतकीच अपघातूय घडपाक शकतात आनी हे अपघात जाल्ल्याचे लोक काय सांगतात। आपल्या सुरक्षे खातीर पुलीस स्टेशनांत धांव घेतात, मात पुलीस स्टेशना लागसर लायट नाशिल्ल्यान सुवेवस्था इबाडिल्ल्याचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। देखून संबंधीत खात्यान ह्या प्रकारात लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी सध्या थळावे करतात। साळगांव पुलीस स्टेशन ते पियण उद्देगीक वसणूक मेरेन हो रस्तो जो आसा तो काळखान आसा। लायट आसून लेगीत ह्यो लायटी पेटनात, ताका लागून रस्त्या वयल्यान काळखांतल्यान यो वच करचें पडटा लोकांक। अशें भिरांतीचें वातावरण सध्या ह्या रस्त्यार पातळिल्लें आसा। फोंड्या वळवयच्या महादेव भाट वाठारांत लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक हो उजो पेटलो।
शाळेचे विद्यार्थी फुटबॉल खेळटा आसतना फुटबॉल अचकीत लायटीच्या वायरींचेर बशिल्ल्यान हो शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचें कळटा. ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागिल्ल्यान सुमार 60 ते 70 हजार रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. ह्या ट्रान्सफॉर्मराक सध्या 60 ते 70 हजार रुपयांचें लुकसाण जालां. फोंड्या वळवयच्या महादेव भाट वाठारांत लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक हो उजो पेटलो. ह्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो पेटिल्ल्याचें कारण म्हटल्यार हांगासर शाळेचे भुरगे फुटबॉल खेळटाले आनी अचकीत फुटबॉल ह्या वायरींचेर आपटल्ल्यान हो शॉर्ट सर्कीट जालो आनी उपरांत ह्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो पेटिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून सध्या ह्या ट्रान्सफॉर्मराचे 60 ते 70 हजारांचें लुकसाण जें आसा तें ह्या शॉर्ट सर्किटाक लागून जाल्ल्याचें कळटा. उत्तर गोंयांतल्या नामनेच्या मोरजे दर्यादेग सैममोगी आनी पर्यटकांनी गंभीर हुस्को उक्तायल्लो आसा. ह्या वाठारांत आशिल्लीं कांय हॉटेलां घाणयारे उदक थेट दर्यांत सोडटात असो आरोप आतां समाज वावुरप्यांनी केला. ह्या घाणयारे उदकाक लागून ऑलिव्ह रिडली कासवाच्या प्रजातींचेर व्हड परिणाम जावपाक शकता. तशेंच व्हडा प्रमाणांत ध्वनी प्रदूशण आनी रोशनाईक लागून कासव दर्यादेगेर येनात अशें सैममोगी सांगतात. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन हो प्रश्न आतां तडीक लावचो अशी मागणी सैममोगी करीत आसात. दर्यादेग वाठार आशिल्ल्या कारणान सध्या गोंयांत कितलेशेच पर्यटक हांगासर येतात आनी ह्या पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर जे वेवसायीक जे असतात ते आपल्या शेकांचेर म्हणा किंवा आपल्या आस्थापनांचेर व्हडले व्हडले सावंड लायतात. त्याच बरोबर ह्या दर्यांनी आतां हे घाणयारे उदक सोडिल्ल्या कारणान हो जो वाठार आसा मोरजेचो तो ऑलिव्ह रिडली कासवां खातीर आसा. हांगासर कासव जे पयलीं व्हडा प्रमाणांत येताले ते आतां कमी जालेले आसात. मुरगांव नगरपालिके वतीन गोंयांत पयलेच खेपेक सड्यार ओलो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारपाचे आसात अशी म्हायती मुरगांव नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान बसके उपरांत दिलेली आसा. ते भायर ह्या बसकेंत नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या नुस्तें मार्केटा खातीर एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमपाचे थाराव घेतलेले आसा. हांगासर मजगती कॉन्ट्राटी आनी फिक्स कर्मचाऱ्यां खातीर भलायकी विमो वाडोवपाचो निर्णय लेगीत घेतिल्ल्यान आतां सगळ्या कर्मचाऱ्यां खातीर सध्या एक सोयीचे हे थारतले अशें नगराध्यक्षान सांगिल्लें आसा. पयल्याच फावट हांगासर ओलो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प हाडपाचे आसा. मुरगांव नगरपालिके वतीन गोंयांत पयलेच खेपेक हो प्रकल्प उबारपाचे आसात अशी म्हायती मुरगांव नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाणें दिली. त्या उपरांत नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या नुस्तें मार्केटा खातीर कॉन्ट्रॅक्टर नेमपाचोय थाराव घेतिल्लो आसा. सांखळे सप्तकी बाजारात पालिकेन व्हड बदल केलेले आसात. पयलीं सगळो बाजार मिक्स भरतालो मात्र आतां भाजी सुकें नुस्तें कपडे मसाले ह्या खातीर वेगवेगळे विभाग केलेले आसात. जाका लागून आतां पार्किंगेचो प्रश्न सुट्टलो खंय. नितळसाण दवरिनासतना त्या वेपाऱ्यांक बाजारात बसपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी लेगीत सांखळे पालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें दिलेली आसा. पयलीं जो सगळे एकत्रीत बसताले हांगासर बाजारकार तांकां आतां वेगवेगळे विभाग केलेले आसात. म्हणजे मसालेकार वेगळे, भाजी वेगळे, नुस्तेकार वेगळे, जाल्यार कपड्याची दुकानां वेगळी आसतली अशे वेगवेगळे विभाग करतले आनी हाका लागून पार्किंगेचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें तांचें म्हणणें आसा पालिकेचें. ताका लागून नितळसाण दवरुपाक जाय अशें आवाहन सध्या ह्या बाजारकारांक वेपाऱ्यांक केलेलें आसा. मोरजे तेमवाडो वाठारांतल्या दर्यादेगेर 15 कासवांनी सुमार 1600 तांतयां घातल्या आनी ही तांतयां सुरक्षीत दवरपाचें काम रान खात्यान चालू केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयतात. ताका लागून आतां हे ऑलिव्ह रिडली कासवांक सुरक्षीत दवरपाचें काम सध्या चालू आसा. हांची तांतयां मोरजे तेमवाड वाठारांतल्या दर्यादेग वाठारांत 15 कासवांनी सुमार 1600 तांतयां घातल्या.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. भारतीय जनता पक्षाचो नवो राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंचपाची प्रक्रिया सोमारच्यान सुरू जाली. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितीश नबीन हाणें सोमारा दिल्लींतल्या पक्षाच्या मुखेल कार्यालयांत आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांचे सयत वरिश्ठ फुडारी हजर रावपाचे आशिल्ले. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथूय भाजपाच्या मुख्य कार्यालयात सोमारा पावले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालाच्या दौऱ्यार असताना ताणें भाशणांत म्हटलें की टीएमसी हे देशाच्या सुरक्षे वांगडा खेळटा. बांगलादेशांतल्यान आयिल्ल्या लोकांक ते सुरक्षा दिवपाक वावुरतात. कारण टीएमसी ह्या बांगलादेशच्या लोकां खातीर वोट बँक तांची आसा. टीएमसी खातीर ती खंयच्याय पातळीचेर वचपाक शकता. मुद्दाम धरणे आंदोलनाय करपाक आतां ती लागल्या. फाटल्या 12 वर्सांच्यान केंद्र सरकार तांकां पत्र बरयता की बंगालच्या बॉर्डरीचेर फेन्सिंग लावपा खातीर जमीन जाय. मात तृणमूल काँग्रेस जी आसा ती कांयच काना मनार घेना. तांकां कांयच फरक पडना. टीएमसी अशा घुसखोरांक आश्रय दिता, तांकां भारतांत वळख करून दिता, तांची वळख निर्माण करता. सध्या ह्या बांगलादेशी लोकांक धांवडोन घालपाक जाय. आमी हें काम फक्त भाजप सरकारूच करपाक शकता. ताका लागून तुमचें मोलादीक मत भाजपाक दियात असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मारलो. जम्मू काश्मीरांतल्या किश्तवाड शारा सावन सुमार 50 किलोमीटर अंतराचेर किश्तवार जिल्ल्यांतल्या सिंगापूर वाठारांत सोमारा आतंकवादी आनी सुरक्षा दळां मदीं चकमक चालू जाली. 2 ते 3 आतंकवादी हातूंत शिरकाले. जाल्यार जम्मू काश्मीर पुलीस आनी भारतीय लश्कर सध्या तांच्यांनी सोद मोहीम चालू केलेली आसा. तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांनी ह्या बॉर्डरींचेर घेराव घालून कारवाय लेगीत चालू केलेली आसा. पुराय जिल्ल्यांत सुरक्षा खर केलेली आसा. रात दीस वाहनां तपासप तशेंच कडूक
बंदोबस्त सध्या ह्या बॉर्डरीचेर चालू आसा. ह्या एनकावंटरात 7 जवान जखमी जाल्ल्याचें कळटा. जखमी सैनिकांक हॉस्पिटलांत उपरांत दाखल केले. देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें सांगलें की सोलर इंडस्ट्रीजाचे वतीन तयार केल्ले भार्गवास्त्र ड्रोनाची तारीफ तांच्यांनी ह्या वेळेर केली. भार्गवास्त्र ड्रोन कशा तरेन मोलादीक थारला. हे मिसायल जे सोलर इंडस्ट्रीज हाणें तयार केलेले आसा ते कशें आमकां भविश्यांत लाभदायी थारूंक शकता हाजेर तांच्यांनी उलोवप केलें. हे देशांतले सगळ्यान पयले मायक्रो मिसायल जावन आसा. अमेरिका वा हेर देशाची मिसायल हेर एका वांगडा 4 ती वचपाक शकतात मिसायलां. मात भार्गवास्त्र हे एक अशें मिसायल आहा जे वांगडाच 60 मिसायल मायक्रो मिसायल सोडपाक शकता आनी परतून ते एक जावपाक शकता. अशें सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेडाचे संस्थापक आनी अध्यक्ष सत्यनारायण नंदलाल हाणें ह्या मिसायलाची म्हायती दिता आसतना सांगली. हाका 21 करोड रुपया खर्च आयिल्ल्याचें तांच्यांनी म्हटलें. तेन्ना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें ह्या भार्गवास्त्र ह्या मिसायलाची तोखणाय केली आनी देशाच्या सुरक्षेच्या नजरेन हे मिसायल म्हत्वाचे आशिल्ल्याचे देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें सांगलें. तशेंच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें नागपुरांत जाल्ले एका कार्यावळींत भारताच्या लश्करी बळग्याचेर उलयता आसतना सांगलें की पाकिस्तानाचें नांव घेनासतना ताणें पाकिस्तानाचेर टिका केली आनी म्हटलें की आमचो शेजारी देश मातसो अति हुशार आसा, तो सरफिरा आसा अशें तांच्यांनी थेट पाकिस्तानाक संबोधलें. पाकिस्तानाचें नांव घेनासतना आमचो शेजारी देश जो आसा तो सरफिरा देश आसा अशें तांच्यांनी म्हटलें. फुडाराक आमकां बऱ्या क्षेपणास्त्रांची गरज पडपाक शकता. हो देश केन्नाय आमचे हमलो करपाक फाटीं फुडें रावचो ना अशें तांच्यांनी म्हटलें. ताका लागून आमी सज्ज जावपाची गरज आसा अशें तांच्यांनी म्हटलें. पोलंडाचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की हांच्यांनी राजस्थानाच्या जयपूर हांगासर साहित्य महोत्सवात भाग घेतलो आनी उपरांत ते नवी दिल्ली हांगासर पावले. रादोस्लाव सिकोर्स्कीचे अतिरिक्त सचिव पूजा कपूर हिणें तांकां दिल्लीत येवकार दिलो आनी तांचें स्वागत केलें. पोलंडाचे उपप्रधानमंत्री भारत पोलंड रणनिती भागीदारीचेर चर्चा करपा खातीर विदेश मंत्री एस जयशंकराक आतां मेळपाचे आसात आनी ह्या रणनितीचेर ते फुडली चर्चा करतले. लखनौ हांगासर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी जनता दर्शनात वांटो घेतलो आनी तांच्यांनी लोकांची गाराणी आयकून घेतली. जी कितें समस्या आसा लोकांची त्यो ताणें सविस्तर आयकून घेतल्यो. जनता दर्शन हो लखनौ हांगासर जालो. फाटल्या फावटी तांचो जनता दर्शन जो आशिल्लो तो गोरखपुरांत जाल्लो. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ले लोक हांगासर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांकां मेळ्ळे आनी आपल्यो समस्या ज्यो आसा त्यो तांच्या मुखार मांडल्यो. जांच्यो समस्या सुटाव्यो जावपाक शक्य आसा त्यो थंयच्या थंयच तांच्यांनी सुटावो करपाचो यत्न केलो आनी कोणाच्योय समस्या व्हड आसा तांकां उपरांत तांची समस्या सोडोवपाचें तांकां उतर दिलें. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभाच्या गॅलरीचें उद्घाटन केलें. ह्या वेळार तांच्या बरोबर उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सभापती लेगीत थंय हजर आशिल्ले. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेत ह्या बांदिल्ल्या गॅलरीचें नव्यान बांदिल्ल्या गॅलरीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा
विधानसभेचे सभापती लेगीत हजर आशिल्ले. ही गॅलरी सध्या उत्तर प्रदेश विधानसभेचे एक आकर्षण थारिल्ले आसा. हाचेर उत्तर प्रदेशाचे वेगवेगळे महत्वाचे दायज आणि महत्वाच्या थळांची म्हायती पेंटिंग्स ह्या गॅलरीत लायिल्ली पळोवपाक मेळटा. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी उत्तर प्रदेश हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 ह्या परिशदे वेळार ह्या हेल्थाच्या विशयाचेर भलायकेच्या विशयाचेर तांच्यांनी लोकां कडेन संबोधन केलें. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी सांगलें की ह्या 40 वर्सांत महामारी जाल्लो जो रोग आसा तो फक्त 2 वर्सांत आमी ताका नायनाट करपाचो यत्न केलो. कोविडाचेर तांच्यांनी उलोवप केलें. उत्तर प्रदेशान कशी आपली म्हत्वाची कामगिरी ह्या कोविड काळांत बजायली, कशा तरेन आमचे वॅक्सीन पुराय देशा खातीर न्हय तर पुराय संवसारा खातीर उपयुक्त थारले. ताका लागून उत्तर प्रदेश जे आसा तें म्हत्वाचें केंद्र थारिल्लें आसा. 26 करोडाची जनता आनी त्याच बरोबर भायल्या लोकांक लेगीत हे वॅक्सीन जे आसा ते उपयुक्त थारले. दिल्लीत सध्या कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसा. सकाळ फुडें दाट धुके दिल्ली वाठारांत वेगवेगळ्या ठिकाणी पडिल्ले दिश्टी पडटा. सध्या गोंयचे तापमान जे आसा ते आतां थंडीचे दीस जे आसा ते परतून आतां वाडपाक लागिल्ले आसा. गोंयांत थंडी कमी जालेली आसा. मात्र दिल्लीची स्थिती जर पळयत जाल्यार दिल्लीत आजुनूय थंडी कडाक्याची थंडी थंय चालू आसा अशी चित्रां सध्या दिल्लींतल्यान आमकां मेळटा. दिल्लींतल्या धौला कुवा हांगासरल्या वाठारांतले हे कांय व्हिडियोज आमी पळयतात जातून सकाळ फुडेंचे हे दृश्य दाट धुक्यान पसरिल्ले दिल्लीत दिश्टी पडटा. ताका लागून दिल्ली वासियांक आजून थंडी जी आसा ती तांची कमी जालेली ना. दाट धुके आनी त्याच बरोबर एका वाटेन प्रदुशणाचो मारो लेगीत ह्या दिल्ली वासियांक सामोरे वचचें पडटा. आतां रोखडेच प्रजासत्ताक दिसाची तयारी जी आसा ते हे भारतीय जवान कर्तव्य पथाचेर हांगासर तालीम जी आसा तेंची नेटान चालू आसा. एका वटेन सकाळी फुडें दाट थंडी धुके प्रदूषण ह्या सगळ्यांचो मारो आनी हेका सामना करीत हे जवान जे आसा ते आपले तालीम तांच्यांनी योग्य रित्या चालू दवरिल्ली आसा. तांकां एक प्रकारचे बळगे ह्या प्रजासत्ताक दिसाच्या खातीर जी तांची परेडाची तालीम जी आसा ती तांकां चालू दवरपा खातीर तांच्यांनी सकाळ फुडें सदांच फाटले कितलेशेच दीस जाले सातत्यान ते प्रॅक्टीस करीत आसा. ताका लागून तांची ह्या जवानांची तोखणाय करिनशी आसा. सकाळ फुडें दाट थंडी आसतना लेगीत हे जवान दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर फाटले कितलेशेच दीस जाले प्रजासत्ताक दिसाची तालीम परेडाची चालू तांच्यांनी दवरल्या. दुसरे कडेन उत्तर प्रदेश आनी आग्रा हांगासर दाट धुके पडटा आनी ह्या दाट धुक्या लागून जो आग्राचो फामाद ताज महल आसा तो ताज महल पळोवपाक वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक देश तशेंच विदेशांतले लोक हांगासर भेट दितात. ह्या ताज महलाचो फोटो काडपाक व्हिडिओ काडपाक हांगासर उपस्थिती लायतात. मात्र ह्या धुक्याक लागून हे चित्र जे आसा ताज महालाचे ते अंदूक दिश्टी पडटा. दाट धुक्याक लागून ताज महल जो आसा ताचे दृश्य दुरसट दिशिल्ल्या कारणान फोटोग्राफी करतल्यांक किंवा व्हिडिओग्राफी करतल्यांक अडचणी निर्माण जाता. ताका लागून पर्यटकांक आनी तांच्या मदीं मातशी एक खंत कशी हांगासर आयल्या उपरांत जाणवता. एका वटेन दाट कुडकुड्याची थंडी पडिल्ली आसा जाल्यार दाट धुक्याक लागून हांगासर आयिल्ल्या पर्यटकांक मातश्यो अडचणी निर्माण जालेल्यो आसा. जयपुरात पर्यटन हंगाम सध्या नेटान सुरू जालेलो आसा. जयपुरांतल्या पिंक सिटीत भारत आनी परदेशांतल्यान येवपी पर्यटक जे आसा ते व्हडा संख्येन गर्दी हांगासर करतात. मात्र सकाळचे जर दृश्य पळयत जाल्यार दाट धुके पडिल्ले आसा. सध्या आमी चित्रां पळयता ती मुंबय हांगासली. मुंबय लेगीत दाट धुके सगळी कडेन पसरिल्ले आसा. मुंबय शार सकाळी फुडें दाट धुक्यान पसरता आनी
समोरची दृश्यां जी आसा ती येरादारी करतल्यांक आडखळी निर्माण करतात, कारण की व्हडा संख्येन लोक जे आसा ते मुंबय यो वच करपी असतात. कितल्योश्योच आंतरराज्य बशी लेगीत हांगासर प्रवास करतात. तेन्ना हांगासर येवपी येरादाऱ्यां खातीर ही सकाळी फुडें जे धुकें पडटा ते अडचणीचे थारता. जयपूर हांगासर सध्या पर्यटकांची पावलां वळपाक लागिल्ली आसा. जयपुरांत पर्यटन हंगाम सध्या नेटान चालू जालेलो आसा. तशेंच वातावरण लेगीत थंड आसा, ताका लागून हांगासर पिंक सिटींत जयपुरांतल्या व्हडा संख्येन सध्या पर्यटकांची पावलां वळपाक लागिल्ली आसा. देश तशेंच विदेशांतले लोक ह्या पिंक सिटींत येतात आनी पर्यटनाचो आस्वाद घेता. पिंक सिटी किंवा जयपूर हांगासर खासा करून हवा महल, आमेर किल्ला, सिटी पॅलेस, जंतर मंतर अशा मुखेल पर्यटन थळांचो जयपुरांत आस्पाव आसा आनी ह्या थळांचेर देशी तशेंच आंतरराष्ट्रीय विदेशी पर्यटकांची गर्दी जी आसा ती सध्या वाडपाक लागिल्ली आसा. तामिळनाडूंतल्या थुथुकुडी हांगाच्या सैममोग्यांक एक अद्भुत दृश्य सध्या पळोवपाक मेळटा. हांगासरचे पक्षी मोगी किंवा प्राणी मोगी जे आसात ते सध्या हांगासर आतां येवपाक लागिल्ले आसा ह्या स्थलांतरीत पक्ष्यांचो अणभव घेवपा खातीर, कारण की हे स्थलांतरीत पक्षी जे आसात ते ह्या थंडेच्या दिसांनी तामिळनाडूंतल्या थुथुकुडी हांगासर येतात. कितल्याशाच हजारांनी किलोमिटर अंतर प्रवास करून हे थुथुकुडी हांगासर पक्षी येतात. स्थलांतरीत शेवणे जे हलक्याशे गुलाबी रंगांचो हेंच्या पाखार रंग आसता, ताका लागून हे पक्षी लोकांक आकर्शीत करता. खासा करून पक्षी मोग्यांक, पक्षी मोगी किंवा प्राणी मित्र जे असतात ते अणभव घेवपाक, तांचे फोटो टिपपाक किंवा तांचेर अभ्यास करपा खातीर सध्या येतात. थुथुकुडी हांगासर हे पक्षी सध्या स्थलांतरीत आयिल्ले आसा. फाटले कांय दिसा सावन हे पक्षी हांगासर आयिल्ले दिश्टी पडटा. थुथुकुडी हांगासर हलक्या गुलाबी रंगांचो तांच्या पाखांचेर ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही